हॅलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग अँड वेलकम बॅक टू माय यूट्यूब चॅनल. सगळी कशी आहे? बरे आहे, समजा तुम्ही सगळी बरे आहे म्हणून. आणि आम्ही आहे बरे. आणि आता तिथे झाले सकाळी 8:30 आणि आम्ही त्या येले चा पिवपा आणि ज्यांचून चाय केत केलं ते दाखवत तुम्हाला. आणि यांचून घरा केला आणि आता आम्ही बाहेर सांगून यायला दाखवता. तर ते आज आम्ही ब्रेकफास्टच्या भाजी, पुरी, पराठा, समोसा आणि मिरची. सो आज ब्रेकफास्ट आम्ही गेलो. सो आता ब्रेकफास्ट करता आणि मागीर मेळटा. सो ते आज यांचं कोता स्पेशल गाळमो. सो गाळमो कोत्ते ते कट करून दवरले करपा. कांदो, टोमाट, चिली आनी कितें कोते लसण आनी लसण कितें कोता हाजी काटलेच्यो. सो आज कोत्ते हेज्यो काटल्योश्यो गाळम्याच्यो. सो आतां हें कट करून दवरलें रेडी आनी आतां उरलो भाजतो ते बी ते. आनी आतां मुखायले सगळें ब्लॉग हेंचो काडटले आनी रेसिपी सगळें हेंचो सांगतले. चतया भाजून घायला, इल्लें तेल आनी मीठ घायला. चिली बी घायला. आनी ताचो गाळमो मातसो उब मारपाक दवरला. तो ऑलरेडी मीठ थोडो घायलो तेंच्यात आनी कांय घायलो ना. आतां हांकां हेंचून सांगला न्ही तुमकां उब मारपा दोत म्हणून. सो आतां तो उब मान जालें तेंकां मातशें हें केलें आनी सायडीन तें जालें होण्णय बीन होण्ण म्हळ्यार तेजो मसालाय जालो. सो आतां हें आनी हें दोन कितें करपाचें मिक्स आनी तितून मागीर घालपाचें तांतें. सो आतां तें हेंचून दाखयता तुमकां मिक्स करून. तसो तें हें जाय तें गेलें आनी हेंय जालें. सो तें जालें म्हणटरीर काडपाचें अशें करून एक हितून सायडीन एक धाकली भाशी घेवपाची. भाशी आनी कितें घेवपाचें कितें तितून मिक्स करपाचें आनी तेका लागून. आनी तितूंक घालपाचो मागीर तो गाळमो उब मारून दवरलो मातसो तो आनी तो मातशें करपाचो बरोसो मिक्स. तितून मिक्स केलें म्हणटरीर घालपाचें मागीर तांतें. तांतें घाल म्हणटरीर मागीर आतां सारकें हात घालून आतां उरलो काम हात घालून करपाचें मिक्स सारकें. आनी तशें अशें करून मिक्स करता म्हळ्यार हे सायडीची रेडी करपाची कायलीची घालपाक तेल आनी ते रवो बी घालून रेडी करून दवरपाचो आनी ते सायडीन तें मिक्स करता. सो तें ऑलमोस्ट जाय जालें मिक्स आनी आतां तेचें बारकेलें हें असो करपाचें लाडू अशें आनी तेजें हें करपाचें रव्या लावपाचें हिंगा आनी घालपाचें सोमतें कायली. अशें करून हें करपाचें लाडू अशें. तेल आतां घालपाचें हितून. नाव इट्स रेडी टू फ्राय. आनी अशें करून आतां हें सगळें कोन कोन घालपाचें अशें करून. ओके. सो आतां हांव हें सगळें तें कोन घालता आनी मागीर सगळें कोन जालें म्हणटरीर आख्खी कायल भरलें म्हणटरीर दाखयता तुमकां. ओके. सेम प्रोसेस करीत रावपाचो. आतां मागीर सगळ्यो रेडी जाल्यो. सो आतां तो टायम जालो 6:30 आनी हांव ते रेडी जालो वचपा फुरसा वाटे आनी ते माताशिरी जाले रेडी आनी आमगे आज अशें आहा फुरसा वाट आनी आमगे हिंगा एवरी वेनसडे जाता फुरसा वाट. सो ते आमगे दोता फुरीस दवरले ते आतां दवरलो ते
ते फुरी सांडला आणि एक कॅन्डल मस्त पडले असं भितर ती आडून गेलं दिसत ते म्हाका आता ते फरीस दिला आणि अशी आमगे एवरी घराक जाता आणि ते आमगे येता फुरसा वाटे वचून आणि यांचोय बी येता सगळे ते हां हय सो आतां वयता फुरसा वाटे आनी फुरसा वाटेचा मागीर मेळटा सो आतां ते आमगे फुरसा वाट जाली काबार आनी फुरसा वाटेचा येयला घरा कडेन आनी आमगे मॅडमी आसा जाय चांद्रा ते मॅडमी शेडोचे सो आतां आमी ते येयले खातोपाक काळींग एक काळींग काळ हाडलो ती आनी आतां खातो तयाज चोया केसो खातें सूर पाटलो हा आनी एकू सायडीन गेली फुर्र करून सद्या तांबडे आहा अशें बरें पूण खावपाक खबर न्हू कशें हांवें वन ताटाचे धांवता छुरी लागना आनी सायड चलत ते दाखय मोबायल ते आमगे मॉम शिकयताय चपाट भुरग्यां भाशेन म्हणून आशिल्लें ते चपाट जाय नायत राती कडेन ए म्हाका कुठं असायला कोणा कुठं असायला म्हाका येयला तुका जाय खंय 8 चोय 8 जाताय 15 जाताय तसं पाहिजे चोय तू कितू कोत्ती चोय आनी 15 पासून कर 15 या हांव हात गेलो चल 15 जाताय 20 जाताय तसं पाहिजे ते कशें लागत ते खावपा सद्या बरें गोड आहा तिथे आमगे एक मोठा पीठ आनी आमगे पीठ मळोवपाक तुमी निश्चय जाल्या आतां म्हणटा आमगे नाटणे खंय काय म्हण आमगे नाटणे गायब आहा सद्या आनी आमगे जुगाड केला आमी आमगे जुगाडूक कमलेश बरी आहा आमगे जुगाडूक कमलेश समते ताट पतमालां ताटाचें हें आतां आमगे बाय इजी तुमकां ती मोडले आनी मोड तशें करपाचें लाडू असो लाडू करपाचें सो आतां आमी गेले ते डिनर आज भाजी बटाट्याची आनी ते केले चपाटी राती कडेन सो आजच्या डिनर आमी गेलो चपाटी आनी भाजी बटाट्याची सो थंय आतां जेन बी येयलो आनी आतां सोमतो वयता न्हिदपाक आनी सद्दां तुमकां आयचो ब्लॉग लायक जाला आसलो म्हूण आनी ऐसा ब्लॉग मातशें सेम हांव सद्या कुकिंगाचे येयले दिसती पडटा तुमकां म्हणटले कुकिंगा ब्लॉग गा म्हूण ना ऐसा आनी हांव भायर तितू चलना जस्ट म्हाका तुमकां सांगलो ते पनिशमेंट मिडिया हांव ऐसा बिजी आसतलो काम हांवें तेका ऐसा करपा ना म्हूण काम म्हळ्यार म्हाका जाता सकाळीं न्ही भाडे आसताय सो सकाळीं म्हाका 1-2 तरी भाडे आसता इच सो म्हाका सकाळीं तेशी अशी धांवता म्हळ्यार सो सकाळीं म्हाका टायम मेळना सो चोयता आतां फाल्यां पासून फाल्यां ब्लॉग पासून फाल्यां माय कितें तांदूळ करुया म्हणटाली सो चोया फालकोडे तांदूळ करपाक गेले गिरनर गेले आमी सो चोया ती घरा जाल्यार वयतली आनी ती जर कामाक गेली जाल्यार पर वयतली नाल्यार आमी फाल्यां वयतली गिरनर ओके आनी सो मेळ्या आमी नेक्स्ट व्हिडिओ आनी सद्दां तुमकां आयचो व्हिडिओ गेलो लायक जाला आसलो म्हण जर तुमकां लायक जाल्यार प्लीज लायक कराय आमी चॅनलाचेर कोण न्यू जाल्यार प्लीज सबस्क्रायब कराय सो मेळ्या नेक्स्ट व्हिडिओ टील देन बी सेफ एंड रायट सेफ टाटा बाय बाय गुड नायट